वाळपयचे नवोदय विद्यालय सामके गलगलाक आयला। विद्यालयाचे जागेचो वाद कोर्टान आशिल्ल्यान बिल्डिंगेचे काम जायना। वेले सगळ्या अधिकाऱ्यांचे कानार परिस्थिती घालून जाली, कोणूच हालचाल करिना। बिल्डिंग जाग्यार पडना तो मेरेन भुरग्यांक नवोदयाचे पोन्ने बिल्डिंगेन व्हरचे। कितेंय बरे वाईट जाल्यार जबाबदारी नवोदयाच्या व्यवस्थापनाची अशें पालक शिक्षक संघाचे वांगडी म्हणटात। पळयात रिपोर्ट। आर्थिक ताग नाशिल्ल्या हुशार भुरग्यांक बरे शिक्षण मेळचे म्हूण केंद्रीय सरकारान नवोदय येवजण सुरू केल्ली। सध्या उत्तरेत वाळपय आनी दक्षिण गोंयांत काणकोणा अशी 2 नवोदय स्कुलां आसात। ही बोर्डिंग स्कुलां, भुरग्यांनी थंयच रावन शिकप आसता। स्कुलाची बिल्डिंग सारकी नासली म्हूण भुरग्यांक स्कूल सोडपाक मेळना, शाळा बुडटा। थंय अभ्यासक्रमय केंद्रीय CBSEचो आसता। मदींच कोण तरी आयलो आनी जागा आपली म्हणपाक लागलो, केस जाली, 1996 केस जाली आनी तेन्नाच्यान मागीर ती कोर्ट केस जावन तेचे स्टे ऑर्डर हाडली गेली की जैसे थंय दवरपाचें। जे एक्चुअली ऑर्डर आयलेली डेमॉलिश, पण तेचेर परत आमी प्रयत्न करून तेचे स्टे ऑर्डर हाडल्या 2006च्यान। आनी पुराय नॉर्थ गोवाचे जे भुरगे थंय शिकता, गरीब भुरगे शिकता। आतां परिस्थिती अशी जाला, ही परिस्थिती पळोवन नवोदयाची प्रत्येक कानाकोपऱ्याक अशें हें जालां की नवोदय मरे नाका धाडूं, भुरग्यांक धाडूं नाका। कानाकोपऱ्याक भुरग्यांक किंवा पालकांक अशें कळनाका थंय सारकें ना, थंय फॅसिलिटी सारकी ना। उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, रावपाचो प्रॉब्लेम आसा, लायट सारकी ना, उदक सारकें ना, कंपाउंड ना, सेक्युरिटी ना। CM ओपोजिशन लिडर सगळ्यांक मेळून जालें, तें रावना। पुण्याक तेंचें जें मेन ऑफिस आसा थंय वचून आयला आमची कमिटी। दिल्ली पर्यंत पत्रां धाडली आमी, तितलें करून रावना। प्रायम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, HRD मिनिस्टर काँग्रेसची सोनिया गांधी सगळ्यांक पत्रां घातली की आमकां बाबा हेचेर हें करा म्हणून, कितें तरी इशू आसा तो सॉल्व करा। म्हणजे मेन इशू तो जागेचो, तेणी कोणीच दखल घेवना। म्हाका मजा दिसता स्कुला सारक्या विशयाक तुमी वयल्यान कांयच दखल घेयना। फक्त म्हाका बरें दिसलें की प्रेसिडेंटा कडल्यान म्हाका उत्तर आयलें की तुमी चीफ सेक्रेटरीक वचून मेळा। त्या प्रमाणे हांव चीफ सेक्रेटरीक वचून मेळ्ळो, पूण तेचें कितें जालां कांयच फलीत मेळना। पयर तेंचो जो एक मेंबर हे आयलो पुणेच्यान, तो सांगता जो पर्यंत कोर्टाचे मॅटर सॉल्व जायना आमी तुमकां सेंट्रलच्या मदत कांय करूं शकना। तेंचें कॉम्प्लेक्स आसा थंय चलतलें, तुमी थंय हाडा, ती बिल्डिंग दुरुस्त करा आनी मागीर व्हरा। नाल्यार पूर्ण जबाबदारी हांवें काल प्रिंसिपलाक सांगला, भुरग्यांक जर कितेंय जायत, जशें ते म्हणटा आमी कोर्ट इशू सॉल्व जाल्या शिवाय मदत करचें ना, म्हणजे तुमी रिपेरींग करचें ना, कांयच करचें ना न्हू। हांव तशेंच मांडलें, जर तुमी तें करचें ना जाल्यार हेच्या नंतर कितें कोसळत, शॉक येत कोणा, स्लॅब कोसळत आनी कितें जात, हें तुमी आमकां लेखी दिवचें पडटलें अशें मागणें केलां काल हांवें। आनी ही तेंची जबाबदारी आसा आनी ते जर तेंच्या करुना आनी ते कितें घडत तांकां ते जबाबदार आसा। इतलेंच म्हाजें मत आसा। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। पैंगीण कुयटी वाठारांत उद्देगीक वसणूक बांदपाक थंयचे लोक विरोध करतात। उद्देगीक वसणूक बांदल्यार उदकाचो प्रस्न उप्रासतलो आनी प्रदूशण जातलें म्हूण लोक हुस्कोकतायतात। ते शिवाय पैंगीण गोंया भायल्या लोकांचे यो वच वाडटले म्हूण लोकांक हुस्को जाला। उद्देगीक वसणुकेक सरकारान सध्या भूंय संपादनाच्या कामाक सुरवात केल्या। पैंगीण कुयटी उद्देगीक वसणूक बांदपाक थळाव्यांनी ग्रामसभेतय आवाज काडिल्लो, तरी पूण सरकारान जबरदस्तीन हें काम फुडें व्हेलां अशें लोक म्हणटात। लोकांचो उदरगतीक विरोध ना, पूण उद्देगीक वसणुकेक लागून उदक, लायटीचे प्रस्न, ते शिवाय गोंया भायले लोक आनी तांचे बरोबर कितलेशेच प्रस्न उप्रासतले म्हूण लोकांक वसणूक नाका। जे आमी पळयला बाकीचे इंडस्ट्रियल इस्टेटीज जे कितें ते भोगतात गांवचे लोक, आजूबाजूचे पंचायतीचे लोक जे भोगतात, म्हणजे तांचे उदकाचे दिश्टीन तांचे प्रॉब्लेम, बाकी सैमाचे दिश्टीन पोल्युशन, हे जे सगळे भोगतात ते आमकां नाका। आमी डेव्हलपमेंटाचे विरुद्ध ना, पूण डेव्हलपमेंट करता आसतना ह्या मोळाची डेव्हलपमेंट करून कशी ते बाबा तुम्ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करू शकता, गांवची लोकां कशी ते तुम्ही करू शकतात हे पळोवपाक जाय। ही इंडस्ट्री जावपा नाका हांगा, कित्याक सांग इतल्यो ह्यो गांवां आमगे काणकोणा 1, 2, 3, 4, 50 आसा जाल्ल्यो, त्यो ह्या गव्हर्मेंटान सगळी बंद उडयल्यो। त्यो तांणी चालू करच्यो आनी आमकां त्रास दिवं न्हय। आमगे जर हांगा तुमी केलें आमगे उदक वायट जातलें, आमगे गांवच्या लोकांक सगळ्यांक त्रास जातले। आज इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणजे हिंगा जाली जाल्यार फाल्यां मायग्रंट वाडटले ते जाले, ट्राफिकूय वाडटली जाली आनी पयले सुवातेर आमकां हिंगा उदक सारकें मेळना, इलेक्ट्रीक आनी उदक। मे म्हयन्यात हेची इलेक्शन आसा न्हू खासदारकेचे, तेन्ना आमी इलेक्शना हेजेर बहिष्कार करतले आनी BJP अगेन्स्ट काम करतले, कित्याक हें आज जें चालू आहा तें BJP गव्हर्मेंट करता। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।